भाजपाचे मणियारे आता आपल्याच सरकारातल्या मंत्र्यांचेर आरोप प्रत्यारोप तसेच भ्रष्टाचाराच्यो कागाळी करपाक लागले आहेत। सोशल मीडियावरवी पातळिल्ल्या ह्या व्हिडिओन गोय भाजपाचो मणियारो सावियो रॉड्रिगीजान कला अकादमी नूतनीकरणा वयल्यान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर बरेच फार पेटयल्यात। कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या प्रकल्पाचे 50 कोटीचे काम निविदा प्रक्रिये बगर कशें सुरू जालें असो खर प्रश्न विचारून आरोप केला। शाहजहानाची देख दिवन कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेची निविदा काडूंक ना अशें जरी ह्या मंत्र्यान सांगलें जाल्यार लेगीत प्रमोद सावंत सरकार ह्या भ्रष्टाचाराच्या रस्त्यार कित्याक चलपाक लागला असो प्रश्न विचारून आपल्याच सरकाराचेर सावियोन तिडक उक्तायला। फाटल्या कांय दिसां पयलीं 3 मेंबर विजिलन्स कमिटी कला अकादमीच्या कामाचो नियाळ घेवपाक नेमल्या। कला अकादमीच्या कामाची निविदा काडप व नॉमिनेशन पद्धतीन काम दिवप ही जबाबदारी भौशीक बांदकाम खात्याची आशिल्ली। निविदा काडिनासतना कला अकादमीचे काम दियात अशें आपणे केन्नाच सांगूंक ना। भाजपाचो मणियारो सावियो पुतिनोन कला अकादमीच्या कामाविशीं हरकत घेतिल्ली। ताणें केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय मळार खवदळ पडला। हे फाटभुंयेर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे विचारिल्ल्या प्रश्नांक ताणें जाप दिली। भाजपा मणियारो सावियो रॉड्रिगीजान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाचेर घेतिल्ल्या हरकती उपरांत राजकीय मळार बोवाळ पडला। सावियो रॉड्रिगीजान केल्लो हो आरोप मंत्र्याक मेळिल्लो घरचो आहेर अशें म्हणीत विजय सरदेसायान गोविंद गावडेचेर थोमणो मारला। जे प्रमाण मुख्यमंत्री कळाव करनासतना अध्यादेश काडटात तशेंच ह्या प्रकरणाची चौकशी चालू करची अशी मागणी विजय सरदेसायान ह्या वेळार केला। फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार रातया भितर उमेदवार उबो करून जी चूक आमी केल्ली ती परत तृणमूल काँग्रेस करची ना। आमचो उमेदवार जो आमी उबो करतले तो 2 म्हयन्यां पयलींच आमी लोकां मुखार दवरतले आनी म्हणूनच ह्या फावट जिल्हा पंचायत वेंचणूक टीएमसी लढची ना अशी तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डिमेलो हाणें पणजे पत्रकार परिशद घेवन पत्रकारांक कळीत केलें। जिल्हा पंचायत पोट वेंचणुके खातीर 16 ऑक्टोबराक मतदान जातले। 3 मतदारसंघाचे पोट वेंचणुके खातीर 16 उमेदवार रिंगणांत आसा। अर्जाचे छानने उपरांत 16 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात। कुट्टाळी आनी रेश मांगूश मतदारसंघांत दरेकी 4 जाल्यार दवर्ली मतदारसंघांत 8 उमेदवार आसात। मतदान जाल्या उपरांत मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमोजणी जातली। रेश मांगूश मतदारसंघ ओबीसी खातीर जाल्यार कुट्टाळी मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव आसा। दवर्ली मतदारसंघ मात सर्वसामान्य खातीर आसा। आयतारा 16 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान जातले। मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातलो।
पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळपाक बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त तरेन विलो लावपा खातीर योग्य यंत्रणा तयार करपाची गरज आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. साळगांवां गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयान गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळ, रिसर्च ट्रायंगल इन्स्टिट्यूट इंडिया, रेजिलियंट एनर्जी आनी सिंटॅक नॉर्वे हांच्या जोड पालवान बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराची पर्यावरणपूरक पद्दतीन हाताळणी ह्या विशयाचेर आयोजीत कार्यशाळेंत मंत्री काब्राल उलयताले. कर्नाटकान ओला उबेर टॅक्सी बेस्ड येरादारीची सोय बंद केली म्हूण गोंयांत गोवा मायल्स ॲप बंद उडोवपाचो प्रस्नूच येना. गोवा मायल्साचे सरकारा कडेन 25 वर्सां खातीर कंत्राट आसा. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा आसपाक जाय. प्रवाशांक येरादारीची सोय दिवपा खातीर ही सोय म्हत्वाची अशें म्हणलां. ते खातीर गोवा मायल्साचे सेवा सरकार सुरूच दवरतले अशें मोविनान स्पश्ट केलां. गोवा मायल्साची ॲप सेवा दाबोळीच्या प्रवाशांक मेळची म्हूण फुडल्या सप्तकांत सरकार थंय ह्या ॲपाचो कावंटर घालतले अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन म्हणलां. गोंयांत जावपी फिफा अंडर-17 बायलांचे वर्ल्ड कप सर्तींतले गोंयांतले पयले मॅचीचो उक्तावण सुवाळो बांबोळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सोमारा जातलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हाजीर रावतले. फातोड्डे मैदानाचेर जावपी ही सर्त पळोवपाक चडांत चड चलयांनी आनी चल्यांनी येवचे हे खातीर आमी यत्न करतात अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. शेनवारा फिफा वर्ल्ड कप सर्तीच्या आयोजना विशीं खासा पत्रकार परिशद घेतली. त्या वेळार तो उलयतालो. आरव्हीएनएलचे कर्मचारी वेलसाव लेव्हल क्रॉसिंगार जमनीचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्यान वेलसाव पाले हांगा काल तणाव निर्माण जालो. गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी आनी गांवच्या लोकांनी आरव्हीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांक सर्वेक्षण करपा पासून आडयले. उपरांत तांकां सर्वेक्षणाच्या उद्देशा विशीं प्रस्न विचारलो तेन्ना तांचे कडेन जाप नाशिल्ली. गोंयांत 37वी राष्ट्रीय खेळां सर्त आयोजीत करपा संबंधान इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनाचे पत्र मेळिल्ल्याची म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. गोंया खातीर ही खूब खोशयेची गजाल जावन आसा. आपणे जेन्ना खेळां मंत्र्याचे खातें स्विकारिल्ले त्याच वेळार गोंय राज्यांत राष्ट्रीय खेळांचें आयोजन करपाचो निर्णय घेतिल्लो. देखून गुजरातांत जावपी 36व्या राष्ट्रीय खेळाच्या समारोप सुवाळ्यान गोंय राज्याक 37व्या सर्तीचो आयोई ध्वज घेवपाचें आमंत्रण आयिल्ल्याचें गोविंदान ह्या वेळार सांगलें. काँग्रेसीचे सरकार असताना आसामांत आतंकवाद तशेंच वादग्रस्त वातावरण आशिल्लें.
मात प्रधानमंत्री मोदी हाणें भाजपाचें सरकार येतकच आसामाची सर्वांगीण उदरगत करपाक महत्व दिवन काँग्रेसीची उदरगत केली अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें केलां. आसाम राज्याचें नांव भारत देशांत आसा हाचो लेगीत काँग्रेसीच्या सरकाराक विसर पडिल्लो असो तमणो शाह हाणें काँग्रेसीक मारला. काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेंतल्यान देशाची कांयच उदरगत जावची ना. ह्या यात्रेंतल्यान काँग्रेसीचे फुडारी आनी कार्यकर्ते देशांची भोंवडी करपाक सुटला असो आरोप नाकवी हाणें ह्या वेळार केला. काश्मीरांत आतंकवाद तशेंच असुरक्षिततायेचो विशय सदांच आसचो म्हूण थळावे विरोधक वेगवेगळे वाद तयार करतात असो आरोप भाजपाचे फुडारी मुख्तार अब्बास नाकवी हाणें केला. आपल्या नागरिकांक उर्जा दिवपाचें नैतीक कर्तव्य भारत सरकाराचें आसा. सध्या रशियेंतल्यान तेल विकतें घेवप जाता आनी ह्यान फुडें थंयच्यान तेल विकतें घेवपाचें काम चालूच उरतलें अशें शुक्रारा केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाणें सांगलें. तशेंच खंयच्याच देशान आजून भारताक रशियेंतल्यान तेल खरेदी बंद करपाक सांगूंक ना अशें मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाणें सांगलें. कुट्टरी वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांची दसऱ्या दिसा शोध मोहीम केली. हे मोहिमे खाला रेंव काडपा खातीर वापरिल्ले 2 कॅनो आनी 1 पब बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यो. कुट्टरी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर शुक्रारा बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली. स्वातंत्र्या उपरांत नवी कार्यकारी शाखा तयार जावपाची ही पयलीच खेप आसा. ही शाखा तयार जाल्यार उड्डाण प्रशिक्षणाचेर जावपी सुमार 3,400 कोटी खर्च उणो जातलो अशी माहिती IAFचे मुखेल एर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हाणें दिली. 900व्या भारतीय वायू सेना दिसा निमतान शेनवारा 8 ऑक्टोबराक चंदीगडांत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो. भारतीय वायू सेना हवाई क्षेत्र सुरक्षीत करून राष्ट्राची राखण करतात. सीमेभायर जावपी संघर्शाच्या वेळारूच न्हय तर सैमीक संकश्टा वेळार लेगीत मोहीम सफल करतात. तशेंच येता त्या वर्सा सावन बायलां अग्निवीरांक भरती करपाची येवजण आंखल्या अशी माहिती ताणें ह्या वेळार दिली.
इंडियन कोस्ट गार्ड आणि ATS गुजरात हाणे शेनवारा सकाळी आंतरराष्ट्रीय दर्या शिमेरेचेर पाकिस्तानी अल साकार बोटीच्या कर्मचाऱ्या सयत सुमार 350 कोटींचो 50 किल हेरोईन जप्त केलो. फुडल्या तपासा खातीर ही बोट जकाऊ हांगा हाडल्या. ATS गुजरात आणि इंडियन कोस्ट गार्डाचे हे 6वें ऑपरेशन जावन आसा. हाचे आदी 14 सप्टेंबराक अशाच आनी एका पाकिस्तानी बोटींतल्यान सुमार 200 कोटी रुपया मोलाचो 40 किलो हेरोईन जप्त केल्लो. अमेरिकेचे पाकिस्तानांतले राजदूत डोनाल्ड ब्लोम हांच्या पाकव्याप्त काश्मीराच्या भेटीचेर भारतान खर आक्षेप नोंदयला. भारतान आपली भूमिका अमेरिकेकडेन मांडल्या. अमेरिकेन अधिकाऱ्यांची POKक दिल्ली ही दुसरी भेट आशिल्ली. ब्लॉम हाणें POKचो आझाद काश्मीर असो उल्लेख केल्लो. दाबोळी विमानतळा सावन वरुणापुरी मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचेर नो पार्किंग झोनांत वायट टॅक्सी तशेंच रेंटो कॅब बेकायदेशीरपणान पार्किंग केल्ल्याचेर वास्को पुलिसांनी खर कारवाय केली. 34 कलम अंतर्गत वट्ट 37 टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर वास्को पुलिशेन गुन्यांव दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को पुलिशेन बेकायदेशीर महामार्गाच्या कुशीक टॅक्सी पार्किंग करप्यांचेर कारवाय मोहीम सुरू केल्या. काणक्या बार्देशांतले कासा मार्कीस हे फर्निचराचे दुकानाक उजो लागून गोबर जालो. पावंडवर यत्न करून उजो पालोवपी दळान हो उजो पालयलो. 5 उजो पालोवपी गाडयांनी पयलो आनी दुसरो मजलो तशेंच शेजाऱ्याची दुकानां वाटयली. नेमके कितले लुकसाण जाला तें मात आजून कळूंक ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. महाराष्ट्रांतल्या नाशिक औरंगाबाद रस्त्याचेर यवतमाळच्यान मुंबय वचपी खाजगी बशीक उजो लागून 11 जाणांक हुलपून मरण आयलें. जाल्यार 38 प्रवासी ह्या अपघातांत जखमी जाल्यात. नाशिक लागींच्या नांदूर नाका हांगा शेनवारा सकाळी 4 जावन 20 मिनटांनी हो अपघात जालो. नांदूर नाका लागीं ही बस येना फुडें धुळ्याच्यान मुंबय वचपी ट्रॉलरान ह्या बशीक धक्को मारलो आनी बशीक उजो पेटलो. 38 जखमी प्रवाशांक हॉस्पिटलांत दाखल केले आनी तांचेर उपचार चालू आसात. महाराष्ट्र सरकारान भायर पडिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक 5 लाख रुपयांची मजत जाहीर केल्या. जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें लेगीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरांतल्यांक 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्या.
पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्यार गोंयचें सैमीक वातावरण पळोवपाक व्हडा प्रमाणात पर्यटक येतात। ताका लागून राजधानी पणजेंत सदांच येरादारीची कोळणी जाता। तशेंच पणजे बाल भवना कडल्या रस्त्याचे भौशीक बांदकाम खात्या वतीन काम सुरू आशिल्ल्यान दयानंद बांदोडकर मार्गार फाटल्या कांय दिसां सावन येरादारीची कोळणी जाता। सकाळी लोकांचो कामाक वचपाचो आनी सांजेर घरा येवपाचो वेळ आसता, ताका लागून सदांच ही कोळणी जाता। दवल्ली वाठारांतले केबी हेडगेवार विद्यालयाच्या मुखेल रस्त्याचेर कोयराचे ढीग उडयला। ताका लागून विद्यार्थ्यांची दुयेंसां वाडपाक लागला आनी विद्यार्थ्यांची हजेरी कमी जाता अशी कागाळ पालकांनी केला। तशेंच कोयर खावपाक आयिल्ली सुणी अचकीत हल्लो करता, देखून नावेली आनी कुट्टरी पंचायतीक आमी ही समस्या सांगल्या। तशेंच ह्या दोनूय आमदारांनी लेगीत थंय भेट दिल्या, पूण कांयच कारवाय जावंक ना अशें केबी हेडगेवार विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकान सांगलें। या कोयराचो बेगोबेग विलेवाट लावपाची मागणी पालकांनी आनी वेवस्थापनान कलेक्टर अधिकाऱ्या कडेन केला। गोंयांत जावपी फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या विश्वचषक फुटबॉल सर्ती खातीर पणजे कदंबा बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या सर्कलान फिफा निमतान सुंदर असो देखावो तयार केला। गोंयांत पयलींच फावट फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांची विश्वचषक फुटबॉल सर्त जाता, देखून गोंयांत एक उमेदीचें वातावरण फाकलां, जातूंत फिफाच्यो 16 मॅची गोंयांत जातल्यो। ताका लागून सरकारान शारांतल्या सर्कलांचेर फिफाच्या निमतान वेगवेगळे देखावे तयार केले। शेनवारा फोंड्या वाठारांतल्या राजीव कला मंदिरांत 14वी अखिल गोंय बायलां फुगडी सर्त जाली। ह्या कार्यावळीचें उक्तावण पिरोज नायक हांच्या हस्ते जालें। ह्या सर्तींत वेगवेगळे पंगड वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार शांताराम कोळवेकार, सुनील केरकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। ही सर्त पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली। जेडी स्कूल ऑफ डिझायन ह्या महाविद्यालयाच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचो पयलोच पदवीदान सुवाळो जालो। ह्या जेडी स्कूल ऑफ डिझायनान फॅशन डिझायनिंग तशेंच इंटेरियर डिझायनिंग ह्या विभागा खाला पदव्युत्तर पदवी प्रदान केली। ह्या पदवीदान सुवाळ्याक दोनूय विभागांतल्या 30 विद्यार्थ्यांक पदवी दिली। तशेंच ह्या संस्थेचे प्राचार्य उमेश नायक हाणें आपल्या उलोवपांतल्यान विद्यार्थ्यांची उर्बा तशेंच तांकां बरो फुडार आवडायलो।